खूब बरें दिसता. आमचे साऊथ गोवा कलेक्टर एग्नाक्लिटस हांणी इनिशिएटिव्स घेवन ह्या पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर पुराय डिस्ट्रिक्टात आयोजन केला. हातूंतल्यान एक आमी फक्त अंत्योदय म्हणना, आमी अंत्योदय म्हणटा आसतना त्या अंत्योदयाचेर कशा पद्दतीत काम करप हाच्या खातीर काम करता. म्हणून हांवें म्हटलें की अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय आजचे जर कार्यक्रम पळयत जाल्यार सगळे कार्यक्रम ह्या थिमाक धरून आसा. हांवें कित्याक म्हटलें की अंत्योदय आज पर्यंत स्पेशली द वानरमारा कम्युनिटी, ज्या कम्युनिटी कडेन कोणूच लक्ष दिनाशिल्लो, जी कम्युनिटी गेली 20 वर्सां आमी पळयता की गोंयांत हांगा थंय भटकत आशिल्ली, तेच्या पद्दतीन भटकंती जाका आमी म्हणटा. घडये कदाचित ते मायग्रन्सी जावन खंयच्या तरी दुसऱ्या स्टेटींतल्यान गोंयांत आयले, बट ते गोंयांत रावपाक लागले. ताका हांवें मुद्दामून मायक धरून ताका उलोवपाक लायलो एक्याच खातीर ताकाय कोंकणी आतां बरी कळोंक लागल्या, तोय कोंकणी आतां उलोवपाक लागल्या. हाचोच अर्थ गोंयांत ते खूब वर्सां रावल्ल्या कारणान आनी तांचीय भुरगीं ही शिकपाक जाय. तांकांय खंय तरी आमी म्हणटा तसो अन्न, आसरो आनी कपडे ह्यो तिनूय गजाली तांकांय मेळपाक जाय. म्हणून सरकारान ठरयलें की ताका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करप ही काळाची गरज आसा. आनी सो डॅट आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स शुभम हाणें इनिशिएटिव्स घेवन ताणें बाकीचो मायसा NGO इज फ्रॉम युनिवर्सिटी, खंयचो NGO युनिवर्सिटींतलो संवेदन केंद्र आनी गोवा युनिवर्सिटीचो सोशल वर्कचो प्रोग्राम हाज्या सकयल आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक बरोबर घेवन तांच्यांनी तेंच्यो बर्थ सर्टिफिकेट म्हणजे डॉक्युमेंटेशन पयले फावटी तयार केलें. हे सहसा काम कोण करपाक वचना, बट तांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन त्या ती एटलिस्ट तांकां ह्या निमित्तान आपली बर्थ सर्टिफिकेट मेळटली. सांगून जो फाल्यां सकाळी तांच्यांतलेच कोण तरी भुरगे जे बरे शिकून ज्या बऱ्या पोस्टांचेरूय पावपाक शकता. बट सरकाराचो मुख्य हेतू आनी मुख्य ध्येय जें आसा हे खंय तरी तांकां तांचें डॉक्युमेंटेशन जावचें, तांची भुरगीं शिकची आनी जी मेन स्ट्रिमीन येवची. आमी सातत्यान म्हणटा की ती मेन स्ट्रिमीन येवप गरजेचें आसा. ते मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर हो केल्लो प्रयत्न. दीस इज द अंत्योदय. दुसरें आमी सातत्यात सर्वोदयाचेर उलयता. हांव सर्वोदयाचेर उलयता आसतना आमी ह्यान फुडें म्हणजे एक्स चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत म्हाका आतांच सांगताले, हाज्या पयलीं म्हणलो डिजास्टराच्यो क्लेमी म्हणजे आपल्याकूय खबर आसली चेंजीस बट ते जावंकूच नाशिल्ले. कोणाक तरी 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया तुमी एग्री करतले कारण तुमकांय दिवपाक मेळनाशिल्ले. अनलेस एंड अंटील दॅट चेंजीस इन टू दॅट डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट तुमचे हात खंय तरी बांदलेले आशिल्ले, बट तितून आमी चेंजीस केले. पयले फावटी 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया सुद्दां आमी घरा खातीर जेंचे घर मोडले हांकां दिल्या. आनी पयलेच फावटी 2 कोटी आनी 10 लाख रुपया आमी एका वर्साच्या भितर डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले. ही खूब व्हड गजाल आसा. आनी म्हणून तर आमच्या आतांच जेंच्यांनी म्हाज्या समोर जे सगळे जाण आमच्या तेज्या समोर उबे रावले सगळ्यांच्या हातांत आमी डिस्ट्रिब्युशनच्यो सर्टिफिकेट दिल्यो. चेक ऑलरेडी त्यांच्या अकाउंटाचेर पावल्या किंवा त्यांच्या अकाउंटाचेर घालतले. उरलेले कडेन ज्या ज्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान हे पद्दतीचे प्रोग्राम जातले थंयसर तांकांय डिस्ट्रिब्यूट करतले. दीस इज अ सर्वोदय म्हणजे सगळ्या खातीर आमी अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम जो आसा हो दवरला. तिसरें आमी जेका ग्रामोदय म्हटल्यार प्रशासन गांव की ओर म्हणजे प्रशासन हे गांवांत पावपाक जाय. आमी सरकार तुमच्या दारी हे कार्यक्रम घेतलेच, बट दीस शूड बी द कंटिन्युअस प्रॅक्टीस. हे एकदां केलो आनी कार्यक्रम सोंपता असो ना, बट ताका कंटिन्युअस प्रॅक्टीस आसच्या पैकी गूड गव्हर्नन्स वीक हातूंतल्यान आमी ग्रामोदय एटलिस्ट डेप्युटी कलेक्टराचेर म्हणजे जे म्हणटा की जे ग्रिवेन्सीस आसा ते एड्रेस करपा खातीर हांवें पयलेच फावटी पळयलें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पोर्टलाचेर गोंयांतल्या लोकांनी आपल्यो ज्यो कंप्लेनी बरयल्ल्यो अश्यो 290 कंप्लेनी आमच्यो विशेष करून सावथ गोंयांतल्यो ह्यो सावथ गोवा कलेक्टरान इनिशिएटिव्स घेतल्यो. कंप्लेनी कितें आसा त्यो काडल्यो आनी त्यो कंप्लेनी सगळ्यो एड्रेस केल्यो. 100% कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो एड्रेस करपी सावथ गोवा कलेक्टरेट आसतलें. हांव एग्नाक्लिटस आनी तेजी एंटायर टीम म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलेदार ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एक सुद्दां कंप्लेन आयच्या घडीक म्हणजे आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पोर्टलाचेर उरूंक ना. तेणी सगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तेंच्यांनी लोकांच्यो रिजॉल्व केल्यो. बरेचशे फावटी बरेच जाण विरोधक शबय मारीत आसता, विरोधक बोवाळ मारीत आसता. कित्याक तर तांचो पॉलिटिकल एजेंडा आसता. आमचें सरकार हे प्रो पीपल आसा, हे सर्वसामान्य लोकां खातीर काम करता. म्हणून तर आज
आमी बांदरबाऱ्यांची सर्टिफिकेट आसतली किंवा आमच्या सामान्य लोकांचे पयशे डिस्ट्रिब्युशन आसतले किंवा जो कोण हांव म्हणटा थोडोसो हायएंड आसतलो जो पीएमाकूच बरयता डायरेक्ट तेंच्यो कंप्लेनी सुद्दां ज्यो आहा पळय न्ही त्यो एड्रेस करपाचें काम म्हाज्या सरकारान केलां. ते बेश्टेच शबय मारतात पळय न्हू तेंचे आमकां कांय पडून वचूंक ना. आमकां पडून गेला सामान्य लोकांचें, आमकां पडून गेला सामान्य जनतेचें. तांकां फक्त हायप क्रिएट करपाचें आसता आनी पेपरार नाका जाल्ल्यो बातम्यो छापून हाडपाच्यो आसता. तितकेंच काम आसा. पण म्हजें सरकार जें आसा, म्हज्या सरकारांतले मंत्री आनी म्हज्या सरकारांतले सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ हांव ती सगळ्यांची तोखणाय करता. कारण आयचो हो वीक सेलेब्रेट करता आसतना अशा पद्दतीन 100% कंप्लेन जेन्ना आमी एड्रेस करता, एकूय कंप्लेन दवरिना तेन्ना लोकांक कळपाक जाय की हें सरकार जें आसा हें सातत्यात सामान्य मनशा खातीर काम करता, सातत्यात सगळ्या लोकां खातीर वावुरता. एक स्टेप फुडें वचून आमी सीएम हेल्पलायन सुरू केली. सीएम हेल्पलायन कित्याक? जाका डे टू डे कितें कंप्लेन्स आसत जाल्यार डे टू डे कंप्लेन त्यांनी सीएम हेल्पलायनीचेर करची. जेणे करून आमी 12 डिपार्टमेंट सध्या इनिशियली घेतल्या, 14 डिपार्टमेंट आमी इनिशियली घेतल्या. 72 वरांच्या भितर त्याची असलेली कंप्लेन ही ती रिजॉल्व करप आणि परत एकदा ताका फोन करून सांगप की हय तुजी कंप्लेन ही आसली पळय रिजॉल्व जाली. आता इतके सगळे आसतना बरेचशे फावटी आपूण एनजीओ म्हणून कोणाच्या तरी नांवान एखादो व्हिडिओ काडप आणि शबय मारीत रावप हे लोकांक संवय जाल्ली आसा. म्हणजे जाका सोशल मिडियाचो मिसयूज जाका आमी म्हणटा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात चल्ला. थोडे जाण म्हणजे फक्त गाळी खावपाकूच आसात, थोडे जाण मातशे ते पेड बीन आसात, तितून हांव वचना. कारण असे बरेच जाण जे फक्त आता नवे नवे हांव पत्रकारांचेर उलयना जाल्यार पत्रकार आपल्याक लावन घेत. ओके, थोडे जाण बेश्टेच पळयले आमी डेली उठता एक व्हिडिओ आयज कोणाच्या अलेक्साचेर काडलो, फाल्यां व्हिडिओ कोणाचेर काडलो डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमाचेर काडलो, अशे आसात. आनी ते सो कॉल्ड आपल्याक मोठे एक्टिविस्ट इन्फ्लुएन्सर अशेंय म्हणत आसात. पण आमचे सर हांवें कित्याक सांगलें, हांव खरें म्हणजे सांगचो नाशिल्लो पण सांगलें इतक्याच खातीर. हांव आयज म्हणजे एप्रिशिएट करता म्हणजे पुराय सावथ गोवा कलेक्टरेटच्या सगळ्या स्टाफाक. बारीकांतले बारीक विशय सोदून काडप, बारीकांतले बारीक सोदून काडून इशू ते रिजॉल्व करप हाच्या खातीर सातत्यात काम करता. आता हे सगळें करता आसतना आमी पळयता की 3 गजाल त्याच बरोबर विजन डॉक्युमेंट फॉर द 2047 हे जेन्ना आमी विजन डॉक्युमेंट काडला हो विजन डॉक्युमेंट फुडल्या 2047 म्हणजे इतके सगळें करता आसतना ताज्या फुडलें म्हणजे 2047चो विजन तयार करपा खातीर आमी ऑलरेडी जे आसा पळय न्हू हे सुरवात केली. द सेकंड आमी म्हणटा की सिटीजन चार्टर लोकांच्या खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन कितें आसा आनी कशा पद्दतीन ते रिजॉल्व करप हाजो सिटीजन चार्टर आमी पब्लीश केला जाका जाय तेणी व्हरचो. आनी थर्ड थिंग इज एन ऑलरेडी आमी म्हणटा स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स म्हणजे एखाद्या गव्हर्मेंट ऑफिसराक सामान्य मनीस जर आयलो बर्थ सर्टिफिकेटी खातीर रेजिडन्स सर्टिफिकेटी खातीर जाल्यार ताका स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर कितें म्हणजे इन्क्लुडींग ताका जर एप्लिकेशन सुद्दां जरी आसत जाल्यार ताचो एक फॉर्मेट आसचो आनी त्या फॉर्मेटान तेणी भरून दिलें जाल्यार तेजो तो एप्लिकेशन ताका वेगळें आनी ताका एडवोकेटा कडेन वचून ताका फीस दी हेजी गरज ना. म्हणजे बाबा तुका रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय दीस इज अ फॉर्मेट, हो फॉर्मेट तूं भर, हे डॉक्युमेंट ताका 4 लाय आनी सबमीट कर आमच्या मामलेदारा कडेन ती मेळटली. दीस इज अ स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. ते करपाची जी आहा पळय न्हू ती आज बुक पब्लीश केली. त्या खातीर हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हे सगळें करता आसतना अजुनूय बी आमच्या 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीचे कॅम्प्स फुडल्या आठवडोभर म्हणजे आत्तां हांव डेट मेन्शन करूं शकना बट वेगवेगळ्या तालुक्यांत वेगवेगळ्यो डेटी आसा. त्या डेटींत म्हाका दिसता कोणाचे फाटले कितें जे प्रॉब्लेम्स उरलेले आसा ते प्रॉब्लेम्स घेवन तेंच्यांनी येवचे इन्क्लुडींग आमची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसतली बट वॉट एवर द थिंग्स जे प्रॉब्लेम्स आसा ते तेंच्यांनी घेवन येवचे. ते रिजॉल्व करपा खातीर आमचे सगळी कडले डेप्युटी कलेक्टर हे सतर्कतेन काम करतले. हांव परत एकदां म्हणजे आयच्या ह्या गुड गव्हर्नन्स वीक ह्या निमित्तान म्हणजे पुराय गव्हर्मेंटच्या स्टाफाक सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. गुड गव्हर्नन्स प्रॅक्टीस आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत व्हरपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे आमी नो डावट हांव अग्रवालाचें अभिनंदन करता. टायम टू टायम ताणें बरो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कसो आसूं शकता वीच इज द प्रो पीपल फॉर द पीपल म्हणजे लोकांचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स. कारण शेवटी आमी सगळे जाण हे लोकांचे सेवक आसा. लोकांची सेवा करपा खातीर आमी गव्हर्मेंट ऑफिसान बसलेले आसा आनी ती सेवा म्हाका दिसता सातत्यात आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. हे सगळ्यांच्या तकलेंत हे कंटिन्युअसली आसप हे गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे ताणें आपली हे शेअर केली आनी टायम बाउंड डिलिव्हरी एक्ट ताजेरूय आमी परत एकदा वर्किंग सुरवात केला. कारण सीएम पोर्टल हो तेजोच एक भाग आसा किंवा सीएम ग्रिव्हन्सीस सेल हो सुरू करता आसतना ताजोच भाग आसा. येता त्या काही दिसांनी उरलेलीय बी डिपार्टमेंटां ही सीएम हेल्पलायनीचेर घेतले.
परत एकदा गुड गव्हर्नन्स वीक आम्ही सातत्यात म्हणजे दिस इज एक वीक सेलिब्रेट करता असताना आम्ही बेस्ट प्रॅक्टिसीस सगळ्यांच्या पर्यंत पावच्यो, पण सातत्यात त्यो 365 डेज सगळ्यांच्या मध्ये आसच्यो हाज्याच खातीर कंटिन्युअसली आम्ही सगळेजण काम करता. हांव परत येता ते क्रिसमस आणि नव्या वर्साच्यो सगळ्या जाणांक उणउणीत परबी भेटयता आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.